शिपिंग मंत्री मनसुख मंदाविया गोंयांत आयला. गोंयचो नगर नियोजन खात्याचो मंत्री मिलिंद नायकाक मेळोन एमपीटीच्या विशयाचेर चर्चा केली. गोंयचे मीन खणी बंद आशिल्ल्यान गोंयाचेर आर्थीक संकट आयलां. तशेंच कितलेशेच कामगार बेकार जाल्यात आनी प्रदूशण जाता म्हूण पोर्ट बंद केल्यार कामगारांक त्रास जातलो. तशेंच केंद्रांतल्यान आर्थीक मदत मेळपाची बंद जावपाक शकता अशें आपणाक शिपिंग मंत्री मनसुख मंदावियान सांगलां, अशें मंत्री मिलिंद नायकान पत्रकारांक सांगलें. आमचे ट्रस्टीचे मेंबर असलेले संजय भाई साताडेकर हे असले डिस्कशन कितें जालें. आय वॉज नॉट पार्ट ऑफ दॅट, पण थोडीशी तेंचे कडेन उलयलें तेन्ना आयडिया आयली की पोर्टाचे थोडे इश्यूज आसा. फॉर एग्जाम्पल स्टाफ पयलीं खूब आसलेलो, कमी जालो, कारण पोल्युशनाक लागून सगळें एज्युकेशन जाता. मायन्स बंद जाल्या नंतर थोड्याशा प्रमाणान हो पोर्ट जो सर्वायव जाता तो जो कार्गो म्हणजे कोल हाडटा हांगासर आनी कोल हँडल केल्या कारणान एमपीटीक रेवेन्यू येता आनी तेचें म्हणणें आसलें मिनिस्टराचें की त्या प्रमाणे आतांचे ओवरऑल 1600 वर्कर्स आनी अबावट 4500 to 5000 पेन्शनर्स आहा तेंचे लायफ फुडल्या काळान धोक्यान आसूंक शकता. कारण जर हांगासरले पोल्युशन बोर्डान आनी जनरल म्हणजे कोण एज्युटेट करता तेंच्यानी जर स्ट्रॉंगली घेतले पोल्युशनाक लागून जाल्यार म्हणजे पोल्युशन आसूंक जायना म्हणटा ते. पोल्युशन कंट्रोल हे करूंकूच जाय, पण पोल्युशनाच्या निमतान जर बंद केलें जाल्यार आनी बंद जावपाक पडलें जाल्यार त्या लोकांचो सगळ्यांचो सहजगाचो घात जावपाक शकता. ताका सेंट्रल गव्हर्मेंट सडनली जुब्ब करून कितें हेल्प करूंक शकत की ना ते तांकां डावट आहा. ते म्हणटाले आपूण स्वता वचून येयला, सांगतना तेणी एक्सप्लेन करपाक अशें सांगलें आपूण पण वायट शर्ट घालून आहा, आपूण आख्खो भोंवन येयला. कदाचित पावसाचे दीस आम थोडे पर्संट कमी आसत, पण हांगा जे पोल्युशन कंट्रोल करपाक त्या दोनूय कंपनी फॅसिलिटीज अवेलेबल केला पळय तशें आपूण दुसऱ्या खंयच्या पोर्टान पळोवंक ना. तितले फॅसिलिटी तांच्यानी अवेलेबल केला. तरी आसतना लोकांची कितें एज्युकेशन आहा तेचेर म्हाकाय सांगलां तेणी तूं केन्ना तरी यो ह्या टिमीक घेवन आनी तूं स्पॉट तेचेर आसता. डायरेक्टली कामाक आसलेले समज पेन्शनर धरून सहज जाल्यार इनडायरेक्टली ताका कनेक्टेड धंदो करपी आनीक 10,000 लोक आसूंक शकता. तर तितल्या लोकांचे हेचेर आहा. तो पोल्युशनाच्या नांवान बोळा मारलो आनी बंद केलं ह्या मताचो आपूण ना, पण पोल्युशन कंट्रोल करपाक कितें करूंक जाय तेचेर विचार केला आतां त्या बचाराचेर. पण आपण येयल्लो ते विजीट केला पोर्टान.